Bagiun Paulun Korintaran Borolale Usle Chiti Mele Batsa Baba Boinino Moji Borwik Sangun Makakai Faidona Zaunui Borwik Sanchi Akagoros Morta Zarian Hausomia Dilya Dorshonachi Ani Brokasniachi Kobor Kotolo Kristacha Ekotan Aslolia Eka Muncha Ham Korkota Souda Warsapati Taka Uklu Tisya Sarva Korean Baglo He Tache Puri Soit Gopuri Bair Godle Te Ham Nombor Te Devut Zala Yat Muncha Oikutant Baru Melo Anitun Kui Munchajan Utrani Utaru Zainat Ani Samong Pavona
भायर पडलें तें हांव नकलो, तो देव जाणो. हे मनशा पासत हांव गोडवीक सांगतलो. म्हजेच विशीं कसलीच गोडवीक करचो ना. करीन जाल्यार म्हजेच अस्पतायेची मात करतलो. हांव गोडवीक सांगूंक सोदीत जाल्यार हांव विशेपण करचो ना, कित्याक सो तेंच सांगतलो. म्हाका पळोवन आनी आयकून म्हजो अदमास केला ताचे वरून कोणी म्हजे ओदीक चिंतात म्हूण हांव म्हजी गोडवीक सांगूंक फुडें सरोना. आनी इतल्या उत्तम प्रकाशन्या पासत हांव गोरवान फुलोना जावन म्हाका स्वताक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो. हो कांटो सैतानाचो एक दूत. हाचे विशीं 3 फावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोम्याक मागलें, पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी वजत तुका पुरो, कित्याक अस्पतायेंत म्हजें बळ सकुनायेन दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बळ म्हज्या सवे वस्त्याक कशेन म्हज्या अस्पताची गोडवीक करतलो. म्हणटच क्रिस्ता खातीर म्हज्या अस्पतायांनी, अपमानांनी, अडचण्यांनी, दुमाळ्यांनी आनी तोलमोल्यांनी हांव भरगोट्टां. कित्याक जेन्ना हांव असोत तेन्ना हांव सोबती वयत. देवाचे उतर हें. आमचो जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सोपेस्कोर कितलो मोवाळ गोड. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सोपेस्कोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवका भोंवती वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्कोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्कोर कितलो मोवाळ गोड. भोगतानो सर्वेस्पराची भोगती करात. ताची भोगती करतल्यांक कांयच उणें ना. तोंड्या शिवण पर्यान उपास तापास काडचो पडटा, पण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. येयात भुरग्यांनो म्हजें आयकात. सर्वेस्पराची भोगती तुमकां शिकयता. तुमचे मदलें कोण जिवाक लागलोला, लांब हो आनी सूख भोगूंक कोण आशेता. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. केदे व्हडलें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस्त जावचे खातीर आपुणूच चालप गडबड. सर्वेस्पराक जय. सर्वेश्वर तुमचे सगळे आसा. माता बाबा बरी जेजू क्रिस्ताची शुभ जेजून आपल्या शिष्यांकडे कोणाच्याच दोगां बरयाची चांदरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याक सोडटलो आनी दुसऱ्याचो लोक करतलो. वो एकल्याची परवा आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्या देवाची आनी गिरेस्तकायेची चांदरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितें जेवचें खावचें
ते विशीं हुसक्यो नाका. जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड व्हडकी न्हय. अंतरणावेल्या सगळ्यांचेर नदर मारा ती बोगिनात आनी कोणेय करिना. पुरी तुमचो स्वर्गीचो बाब तांकां पोसता. तुमी तांचे अदीक मोलाचे वयता आनी नुस्तें काडून तुमचे हात बरो वाडून तुमच्या भितरल्या कोणाच्यान जाता जाय. आनी न्हेसना विशीं तुमकां दासी कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. ती कश्ट करिनात, ती सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगता, सालोमोन देखून सगल्या आपल्या बाबाच्यान आपल्या एकल्या सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून तुज्याक पळयतात. ते शेतांतले कोण हे जिन्सान घेवन विसरीत आसल्यार त्या वर कितलो अदीक तुमकां लेगून चला उण्या बाबतीच्या मनशाला. म्हणटच आमी कितें खातल्या, कितें पेतल्या वो कितें न्हेसतल्या अशें म्हणून हुसकें काडनाका. असल्या सगळ्याची वासपूस करतात आनी बाळगतात. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूची गरज तुमचो सगळीचो बाब तो जाणत आसा. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रामाणीकपण जडून वावरा आनी हेरूय सगळें तो तुमकां दितलो. म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को करूं नाका. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जे गोश्ट आसा तेंच पुरो जाता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ प्रभात. आयचे शुभ प्रभात वाचनाची एक गायनाचें जाल्यार गायन आसा. कितें जेवतलोय, कितें न्हेसतलोय, हुस्को काडूं नाका. देव रोखला सगळीचो बापूय तुजो सगळ्यांक सकतलो हे भशेन उतरां येता. संवसारीक नदर आमी बांदली जाल्यार हुस्को काडटा कोण? सुकडी घरभरा काडिना. हुस्को काडटा तो मनीस. हुस्क्यान जिवप गरजेचें, पूण हुस्कोच धरून आख्खें जिवीतूच कर. त्या हुस्क्यानूच जियेता आनी फुडाकारान कांय ना. कोणाचेरूच ना असो पातयेर कसो जियेता त्या मनशाक उदीक दासती. देवाचेर पातयेर कांयचे शुभ मनान करता. ल्हान ल्हान वस्तूंनी देवाचेर पातयेर जायत्या दिसाच्या दिसा घडो येता. आयज आमी भायर सरता तेन्ना कितेंय जावं येता, पूण देवाचेर हांव पातयेर वयता. आयज म्हजो काम करता तेन्ना हें काम कसलें बिगडोन वता, पूण हांव देवाचेर पातयेर. देवान जायते आमकां दिल्लें आसा तें आमी सदांच अशें करता. टेक इट फॉर ग्रांटेड. दिलां तातूंत देवाक दिवपाचो आनी जे कितें मागता ताचेर विस्वास करप हेचें सगळें कसलेंच आमकां जिवीत मागया. मागया आमकां हुस्क्या वेळेर जिवीत जिवन देवाचेर मागया. स्वर्गीचो बाब आमकां दितलो असलो भरवसो आमी देवाचें राज सदां हे भशेन जेजू आमकां उदीक करून प्रमाणीक जावन आनी देवाचें राज सदां आमचो हुस्को जावन आनी तेच देवाचेर विस्वास आमचो तीर जावन. Sobre esta sesión de la
सर्व सुराश्रेष्ठच्या रस्त्याला देवाचा दुधापर्यंत मिळालेला दादाचा स्वभाव दाखवले दिला जाऊ शकतो राजाला देवा शिवकार तुम्ही आणून बोलला आमच्यावरती आमचे पुढील संशोधन सांभाळणारे आणि ते संस्कार आमच्या वातावरणाने होत आहे पुढील ऑफिसच्या पासून गोष्टीचे जेवण सदाच आमचा फलतो आणि लाभला आमच्या पोटाचे नाही सर्वस्वरूपचे सौर्यास आमची गणसा सर्वेश्वराच्या सर्वेश्वरांचे बाबा सर्व विधान शासनाच्या देवा सर्वकडे सर्व हो काय गणितीचा आमच्या पाहिल्याचं तुझ्या मनाच्या मुलावर मी पुरुषाकडे बसले त्याचे स्वरूप तुझी साधनेची केली यासाठी सूर्य रोजना आनंदान करताना सभा ऋतुमेरूच्या वापरता स्वर्गारेखाकडे वाजता तुझ्या संत महत्वाची सभा एक सर्व देवतासाठी संत संतांनी विनंती तुझी स्तुती करायला बाबा आपलेच कसे गोष्टीच्या आपल्याशी सांगितलं हो तुम्ही जिज्ञासली ही मुशीतून तुमचे बसवा समोरचे Crisporice orada stare calzi, valorare il nostro e aprirci sangue di vita. Tu dici, sono essia, anche Dio. Imo scelgo c'è calzi. Non realizzasse che farò ragione. Fatto c'è il vostro riganciare, tu c'è il solo, e se ne sono uscendo sotto le parole. Imo scelgo, una sacca.
त्याच जेजू मर्दी, त्याच जेजू सनदा, त्याच जेजू ताई, पवित्र आत्म्याचे स्मरण, सर्व उदारता, सर्वंदनांच्या गौरवता, शासनाच्या शासनात आमच्या सर्वांची आराधना करून गणेश निर्वाह करून आमच्या सर्वीच्या सुखात आमच्या सर्वांचे क्रिस्ताचे न्याय आम्ही परमेश्वराला देतो. प्राप्त सोन्याच्या क्रिस्ताच्या धर्मामुळे शांती दरोडा शांती आमच्या पापाचे बळी तुझ्या पवित्रतेच्या बाबाच्या निष्ठा तुझे कुशल परवाने शांती तुझं शासनाच्या शासनात सुनेची शांती सुनाचा ही देवाची शरीर संसाराच्या भागासाठी शरीराच्या जोरात आपण झाली
पवित्र बाबा तुवें म्हाका दिलें ते आमचे मदीं एक जावच्या तांकां तुजें नांव सांगा प्रार्थया पृथ्वीच्या बाबा तुज्या हातांतले आमी लेखना तेंचे तुज्या कडेन लोकांचे जेवण तुजे सवे आमच्या पोटाची गुणां ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजां आमचो एकवट दिसान दीस वाडय हें मागता आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सगळे सद्गुणातील बाप आनी दूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद वचून ह्या क्रिस्ताची शांती आनी मोगान Isaiah 3:29. Levi